मुळा भावा भयणीनो, एका उच्च शाळेच्या टिचरान ही गॉस्पल पॅसेज तिच्या स्टुडंटांक तिने ती वाचली. मागीर टिचरान तांकां ते भुरग्यांक सांगले, तुमी एका खोलींत रुमांत आसात म्हूण समजात आनी तुमी त्या खोलींत आसतना अकस्मात जेजू तुमच्या मदें येता आनी तुमकां विचारता, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय, आनी तुमी जेजूक कितें विचारतलीं? थोड्यांनी हें उतर दिलें. एकट्यान म्हणलें, म्हाका सायबा आत्मविश्वास दी. दुसऱ्यान म्हणलें, म्हाका सिगरेट ओडपाची बंद करूंक घोटाय दी. तिसऱ्यान म्हणलें, म्हाका म्हजो भुरगेपणाचो तुजेर बावार्थ म्हजो वाडोय. आनी एकल्यान म्हणलें, म्हजें निराशीपण पयस कर, टेक अवे माय डिप्रेशन. आनी एकल्यान म्हणलें, सायबा म्हाका म्हज्या पातकांतलो बोगोस. आनी एकल्यान म्हणलें, म्हज्या मामाक खुशाल दवर. सो आयचें शुभ वर्तमान आमकां आमंत्रण दिता जेजू लागीं आमी कितें मागतले, कितें आमकां जाय. आनी जेजू प्रश्न करतलो, तुका हांवें कितें केल्लें जाय? तर हो कुरडो मनीस थंयसर बसून रावना. देवाक खबर आसा हांव कुरडो, देव म्हाका बरो करतलो. वो हांगा थंयसर देवान आपल्याक मदत करतलो म्हूण शांत बसना. जेन्ना ताका आयकोंक येता की जेजू त्या वाटेन वयता म्हूण बोब मारता, दाविदाच्या पुता, सायबा म्हाका बरो कर. तो ओगो बसलेलो जाल्यार थंयसर ताका देव जेजू पावचो नासलो. सो जायते फावटी आमी मागण्यांतल्यान देवाक बोब मारूंक जाय. सायबा म्हाका त्रासांतलो पयस कर, कितें तुका जाय तें जेजू म्हणटा विचार, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय. सो देवाक खबर आहा म्हाका अशें जालां तशें जालां, आनी वगच बसून रावल्यार देव आमकां पावचो ना. जेजू म्हणटा मागणेच करूंक जाय, मागणें करीतूच राव. जावं सायबीण माय वरवीं, सांता वरवीं, आनी देव तुमचें तें आयकतलो. तुमकां ती गरज जाय जाल्यार देवाची खुशी तुमचें बरें जावं देव तुमकां खरोच पावतलो. सो मागुया जेजू लागीं आमकां घोटाय दिवं. जेन्ना आमी अशक्त जाता, आमकां देवाची घोटाय जाय. जेन्ना आमी काळोखांत पडटा तेन्ना आमकां जेजूचो उजवाड जाय. कित्याक जेजू जावन आसा आमचे जिविताची वाट, तोच आमचो सोडवणदार.